सर तुम्ही इतली वर्सां शिकयतात आणि जे भुरगे IIT करतात म्हणजे म्हाका एक सादो प्रश्न विचारपाक जाय की IIT किंवा बिट्स बिलांनी हांची प्रवेश प्रक्रिया एंट्रन्स टेस्ट कशी आसता? हय आतां तांणी ही दर वर्साक चेंज जाता. आतां सद्याक मातशी स्टेबिलायज जाल्या गेल्ली 2 वर्सांक. तांणी कितें केलां, पयलीं IIT JEEचीच डायरेक्ट एग्जाम आसताली, तातूंत तुमी परफॉर्म करात तुमकां IITन मेळटालें. आतां तांणी कितें केलां, एक कॉमन एंट्रन्स एग्जाम केल्या, कॉमन इंजिनियरींग एंट्रन्स एग्जाम केल्या, ताका JEE मेन म्हणटात. IIT JEE मेन एंट्रन्स एग्जाम ती ऑल ओवर इंडिया अबावट 13 लाख भुरगीं बरयतात आणि ती एग्जाम आसता. तातूंत फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स 11th आनी 12th सिलेबस आसता, पूण तो इन डेप्थ आसता. ताजे वयल्यान तांचो एक कट ऑफ आसता. तातूंतल्यान पयले 75,000 भुरगीं जनरल कॅटेगरींक आनी OBC आनी बाकीच्या कॅटेगरींक आनी 75,000 अशें करून 1,50,000 भुरगे सिलेक्ट करतात. ते भुरगे IIT JEE एडवान्स एग्जाम बरयतात, जी एग्जाम IIT कंडक्ट करता, IIT स्वता कंडक्ट करता. आनी तातूंतल्यान मागीर पयलीं 10,000 भुरगीं सिलेक्ट जातात IIT जॉयन करपाक, ज्यो आमचे 15 IIT आसात. सो ही जाली IITची सिलेक्शन प्रोसिजर. आनी जे भुरगे त्या 75,000क येनात म्हणजे बाकीच्या भुरग्यांक बाकीची इन्स्टिट्यूट लायक थोडी एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूट्स आसात त्यो JEE मेन कन्सिडर करतात डायरेक्ट. आनी बाकीचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तांचे खातीर 60% वेटेज त्या एग्जामेक आनी 40% वेटेज फॉर द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स ऑफ बोर्ड अशी करून एक मेरिट लिस्ट तयार जाता. आनी बेस्ड ऑन दॅट यू कॅन अप्लाय फॉर NIT अँड अदर इन्स्टिट्यूट्स. आनी बिट्साची प्रोसिजर वेगळी आसा. बिट्सान कितें आसा की तांची एंट्रन्स एग्जाम आसता, ओन एंट्रन्स एग्जाम. इट्स अ प्रायवेट इन्स्टिट्यूट आनी ते बिट्स सेट म्हूण एग्जाम कंडक्ट करतात. तातूंत फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स आसता आनी इंग्लीश आनी लॉजिकल रिजनाचे थोडे क्वेश्चन्स आसतात. आनी अशें करून टोटल 450 मार्क्साचे क्वेश्चन आसतात. आनी बेस्ड ऑन युअर परफॉर्मन्स इन दॅट ऑनलायन एग्जाम, ती ऑनलायन आसता, तुमकां तुमची मार्क्सां प्रमाणे जाय ती ब्रांच मेळटा. ओके, ती जाली बिट्साची एंट्रन्स एग्जाम. ओके. जर सर आमी पळयलें की पळयतात की जेन्ना इंजिनियरींग म्हणटात तें शास्त्र आणि हे शास्त्र आसता ते सगळे कडेन सारकेच आसता. म्हणजे तो जो सिलेबस शिकयता आसतलो तो सारकोच आसतलो. मागीर बाकीचे कॉलेजी वेगळे आणि बिट्स बिलांनी किंवा IITक वेगळी कशी किंवा थंय कित्याक वचूंक जाय? IITन कितें जाता, IITन आनी बिट्सा सारख्या इन्स्टिट्यूशनान ऑलमोस्ट दर वर्साक, जर दर वर्साक ना जालें तरी एटलिस्ट 2 ते 3 वर्सान सिलेबस अपग्रेड जाता. जो बाकीच्या इंजिनियरींग हे इतली वॉलेटायल फील्ड आसा, जर तुमी 20-25 वर्सां तेंच शिकयलें तर भुरग्यांची अवस्था कितें जातली जेन्ना ते इंडस्ट्रीक वतले. सो हें IITन आनी बिट्सान जाता, अपग्रेडेशन जाता. प्लस भुरग्यांची क्वॉलिटीज डिफरंट आसता. भुरग्यांची जेन्ना हाय क्वॉलिटी आसता तेन्ना डिमांड्स चड आसतात आनी टिचर्स तसली लेवलाचे आसतात ते तांची डिमांड मीट करतात. इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब बरी आसता. आतां बाकीची इंजिनियरींग कॉलेजीची अवस्था कितें जाल्या, दे आर अंडर युनिवर्सिटीन युजली सिलेबस चेंज जावप इज व्हेरी रेअर. सो 10-15 वर्सां एकूच सिलेबस आसता, चालू आसता आनी जरी चेंज जालो तो मिनिमम आसता, मिनिमम चेंजीस आसतात. सो हो ह्यूज डिफरन्स लर्निंग बिटवीन लर्निंग इन IITs, बिट्स ऑर इन अदर इंजिनियरींग इन्स्टिट्यूट्स. ओके. सर तुम्ही स्वतः IITन शिक्षण घेतलां आणि काही वर्सां काम करून मागीर तुम्ही ह्या क्षेत्रांत आयले. तर एक IITन एडमिशन घेवप हे कोणाचें एम आसूं शकता आनी त्या खातीर तो जीव तोडून मेहनत करता. पूण थंय गेल्या उपरांत कितें करप? थंय गेल्या उपरांत आपली जी वील पॉवर आसा की ती कशी टिकोवन दवरप मानसीक आनी आसा की बऱ्याचशा भुरग्यांचे गोंयान सोडा तुमी तर आंध्रा किंवा हैदराबाद बाकी स्टेटान घेतलें, दिल्ली सारके स्टेटान तांची लायफ टायम एम आसता IITन वचप. फायन. सो ताजे खातीर ते जिवापाड मेहनत करतात, 10-12 तास अभ्यास करतात आनी बरेचशे तातूंतले बर्न आवट जातात. तांकां IITन रँक मेळटा, ते IITन भितर वतात, पूण मागीर पास जावपाक तांकां खूब वर्सां लागतात. हल्लीच हांव IIT बॉम्बे आसतना म्हज्या प्रोफेसरा बरोबर उलयलो. तो म्हणपाक लागलो आमचे वेळार जी क्वॉलिटी आशिल्ली जेन्ना कोचिंग नासतालें, सो रॉ टॅलंटान भुरगे IITन पावताले, तेन्ना जशी भुरगे परफॉर्म करताले तशें आज करनात. तुमी जर एक पयलीं 200-300 टॉप भुरगे सोडले, बाकीचे भुरगे आतां 4 वर्सां जाग्यार 5 वर्सां घेवपाक लागल्यात इंजिनियरींग कंप्लीट करपाक IITन. फायन. हे कित्या खातीर जाता, कित्याक भुरगीं बर्नआवट करतात. हो जो कोचिंग इफेक्ट आसा, एस्पेशली कोटा इफेक्ट, न्ही दिसाक तुमी 12-13 तास लॉक करात, अशें करनासतना तुमी जर बरें कॉन्सेप्च्युअल लर्निंग केलें आनी 2-3 तास डेली अभ्यास केलो, एनर्जी थोडी दवरली, तर जेन्ना तुमी मुखार वतले तेन्ना तुमी खूब मुखार वतले कित्याक तुमची एनर्जी आसा थंय वतरे शिकपाची. सो एम अशी दवरनाकात की फक्त IITन वतले तितलेंच दवरनाकात, ताज्या खूब मुखार वतले अशी एम दवरात. म्हणजे कॉलेजी एम दवरू नाका, नॉलेजी एम दवरा. एब्सोल्युटली रायट, 100%. सर गोव्यान जी एक्झाम आसा ताच्या विशीं तुमकां कितें सांगूं? GCET. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल GCET जो सिलेबस आसा तो फक्त 12थाचो सिलेबस आसा. ओके. जाल्यार बरेचशे भुरगे कितें करतात, ऑल इंडिया घेतल्यार तुमी 11th आनी 12थाचो सिलेबस आसा, पण बरेचशे भुरगे ऑल इंडियाक इंट्रस्ट दिनात आनी ते 12थाक येतरेक आमी म्हणटा CETकच अभ्यास करतात, सो 12थाचो अभ्यास करतात.
जाल्यार ते ऑल इंडियाक मार्क खातात कित्याक 50% जो सिलेबस आसता 11थाचो ते स्टडीज करनात ओके आनी दुसरी गोष्ट आसा GCETक नेगेटिव्ह मार्किंग नासता GCETक नेगेटिव्ह मार्किंग नाशिल्ल्यान 4 ऑप्शनांतले तुमी म्हाका सांगात एक खंयचो तरी टीक केलो तर आन्सर बरोबर जावप हे 25% प्रोबेबल आसा रायट सर आमी पयर एक जोक करताले की तुम्ही जर फिजिक्स मॅथ्स घेव्या तुमकां इंजिनियरिंगाक वचपाक जाय जाल्यार फिजिक्स आनी मॅथ्साचे टोटल मार्क्स कन्सिडर करतात जर तुम्ही रँडमली पहिली 10ची A दुसरी 10ची B अशी जर टीक करत गेले तरी तुमकां कांयच सब्जेक्ट खबर नासतना एक 60 मार्क्स मेळटले फिजिक्स मॅथ्साक अशी टीक केल्यात आनी तुमी इंजिनियरिंगाक पावपाक शकतले सो म्हाका दिसता जे डिपार्टमेंट आसा आमचें जे CET कंडक्ट करता तांणी हो पॉयंट लक्षांत दवरपाचो कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल टिकींग आसा जर नेगेटिव्ह मार्किंग करपाकच जाय म्हळ्यार भुरगे चिंततले कॉन्सेप्ट यूज करतले भितले ओगीच रॉंग टीक करपाक आनी प्रिपेर करतले बऱ्याच आनी ताजो फायदो तांकां ऑल इंडियाक जातलो आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार तांणी 11थाचो सिलेबस म्हजे दृश्टीन इन्क्लूड करपाक जाय CETक म्हळ्यार 11th 12th दोनूय केल्यार ते जेन्ना CETक प्रिपेर करतले ऑटोमॅटिकली ऑल इंडियाक बी प्रिपेर करतले म्हणजे आता एक वेगळें बायफर्केशन जालां की गोंयची एग्जाम वेगळी आणि ऑल इंडिया एग्जाम ते उरपाक शकता तशें कांय ना तशें उरपाक शकता इनफॅक्ट तशें उरल्यार बरें फॉर एक्झाम्पल तुमी एकूच एग्जाम केली आनी त्या दिसा भुरगो बरो ना जालो किंवा तो फायर जालो ना त्या दिसाक तर ताजें पुराय लायफ गेलें सो जाल्ल्यान खूब एग्जामी उरप हें बरोबर आसा म्हजे दृश्टीन पूण GCETची जी क्वॉलिटी आसा हांवें म्हणलें तें तांकां इम्प्रूव करची पडटली ओके क्वेश्चन क्वॉलिटी बरी आसा पूण नेगेटिव्ह मार्किंग नाशिल्ल्यान हांवें म्हणल्या भशेन सब्जेक्ट खबर नाशिल्ल्यान बी तुमकां एडमिशन मेळपाक शकता इंजिनियरिंगाक तरी मेळटा मेडिसिनाक डिफिकल्ट आसा कित्याक 3 सब्जेक्ट आसात सर जेन्ना एखादो भुरगो सायन्सीक वता हय तेन्ना ताच्या बापाची एम आसता एक तर तो दोतोर जावचो किंवा इंजिनियर जावचो बरोबर आनी इंजिनियर जाल्या उपरांत तो IIT किंवा बिट्स बिलांनी सारक्या इन्स्टिट्युशनांत तेणें एडमिशन घेवचें तेन्ना हो आग्रह कितपत बरोबर आसा आनी ताच्या भायर म्हणजे ताका बाकीचे कॉलेजीन जर एडमिशन घेतलें ताणें जाल्यार ते तितलेशें मारक न्हय हें पालकांनी कशें समजून घेवचें खूब बरो क्वेश्चन आसा आनी हो सामको सिरियस क्वेश्चन आसा कितें आसा आज सगळे इंजिनियरिंगाक आनी मेडिसिनाक वतात बाकीचे फिल्ड वच पडपाक लागल्यात आमचे कडेन बरे रिसर्च करपी फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथ्स ताका लागून बरे टिचर हे मिस जावपाक लागल्यात सगळेच इंजिनियर आनी डॉक्टर जाल्यार आमचे कडेन शिकयतले कोण शिकोवप हें सामकें इम्पॉर्टंट फील्ड आसा तातूंत आमकां बऱ्यांतले बरे लोक जाय ताचे खातीर वी वॉन्ट PhD इन फिजिक्स PhD इन केमिस्ट्री PhD इन मॅथ्स हे खंय वतात सगळे इंजिनियरिंगाक आनी मेडिसिनाक वचपाक लागल्यात सो ती फील्ड सॅच्युरेट जावपाक लागल्यात जॉब प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या आनी ही फील्ड ओस पडपाक लागल्यात सायन्सान आनी बरेचशें कितें तरी करपाक जाता डेंटिस्ट जावपाक जाता आर्किटेक्ट जावपाक जाता ही सगळी फील्ड दुर्लक्षीत जावपाक लागल्यात जातून खरें स्कोप आसा आनी तुमी सगळ्यांनी पेरंट्सां जाय म्हण थंय वचचें तें थंय वचनासतना ह्या फिल्डान तुमकां इंट्रस्ट आसल्यार थंय एडमिशन घेवन जर बरें केलें टॉप 10% रावले तुमकां तुमच्या जॉबाचोय आनंद मेळटलो आनीक जाय ते जॉब बी मेळटले रादर दॅन रिमेनिंग अनएम्प्लॉयड म्हणजे तुमी स्वता म्हाका दिसता इंडस्ट्रीन काम करून ह्या फिल्डान आयले हेजे फाटल्यान प्रेरणा कितें आशिल्ली हाजी प्रेरणा म्हळ्यार आमच्या घरान सगळीं टिचींग फिल्डान आसात आनी म्हाका स्वता टिचींग करपाक खूब आवडटा सो हांव आनी कितें जाता टिचिंगान हाजो फायदो जालो म्हाका खूब जेन्ना हांव रिसर्च करतालो जेन्ना हांव एअरक्राफ्टाचेर काम करतालो एअरक्राफ्टाची सगळी फिल्डान हांवें काम केलां जेन्ना हांव शिकयता मॅथ्स शिकयता म्हजें अंडरस्टँडींग खूब इम्प्रूव जालां हांव त्या भुरग्यांक चड इंट्रस्टिंगपणान सांगपाक शकता कित्याक जेन्ना हांव शिकयता तेन्ना तांकां सांगता की बाबा रे हें मॅथ्स तुमकां ह्या फिल्डान हांगा लागतलें किंवा तें फिजिक्स थंय लागतलें आनी भुरग्यांचो इंट्रस्ट वाडटा मोटिवेशन वाडटा सो जाल्ल्यान म्हाका सदांच टिचींग फिल्डान येवपाक जाय आशिल्लें पूण थोडीं वर्सां इंजिनियरिंग फिल्डान काम करपाक जाय आशिल्लें तुमी स्वताच एक उदाहरण आसा की तुमकां जर भितरल्यान कितें दिसता जाल्यार तें मेकळेपणान करचें भायलो दबाव सोशल प्रेशर घेवपाचो न्ही की आपण इंजिनियर जालो आपण इंडस्ट्रीनूच काम करपाक जाय किंवा इंजिनियरूच जावपाक जाय असो दबाव घेवपाची गरज ना एब्सोल्युटली रायट 100%. सर आमी पळयतात की आयज सगळ्या फिल्डान प्रायवेटायजेशन आयलां खंयचेच फिल्डान आतां एज्युकेशन फिल्डानूय आयलां हाच्या बद्दल 2 प्रवाह आसा एक म्हणटा एज्युकेशन फिल्डान म्हणजे प्रायवेटायजेशन आयलां तें बरें कांय लोकांचें अशें म्हणणें आसा ना हो सगळो पयशाचो खेळ हातूंत कांय क्वॉलिटी बीन वाडूंक ना तर मुळान जर हें प्रायवेटायजेशन जालें आनी वाडलें प्रमाण जाल्यार ताजो क्वॉलिटीचेर कितें परिणाम जातलो सी फायनली कितें आसा जर पळयलें तुमी टिचींग मोस्टली कंट्रोल्ड बाय गव्हर्मेंट आसा आतां गव्हर्मेंटान एकदां टिचर एम्प्लॉय केलो तो मागीर तो कसो आसूं तो ताका येवूं नाल्यार येनासतना रावूं ताका कंटिन्यू करचें पडटा आनी हाजो डायरेक्टली भुरग्यांचें आमी इवॅल्युएशन करता टिचरांचें जायना टिचरांचें इवॅल्युएशन जावपाक जाय इनफॅक्ट IIT जरी गव्हर्मेंट आसली तरी दर वर्सा आमी स्वता टिचरांक इवॅल्युएट करताले फीडबॅक दिताले तो फीडबॅक IIT सिरियसली घेताले आनी बेस्ड ऑन दॅट तो टिचराक फीडबॅक वतालो आनी तो इम्प्रूव जातालो जर तो इम्प्रूव करपाक शकना ताका कोर्स दिनाशिल्ले तो सब्जेक्ट घेवपाक दिनाशिल्लो दुसरो टिचर येतालो सो अशी रितीन जावपाक जाय आनी तें प्रायवेटान जातलें कितें आसा प्रायवेटान तुमी चार्ज करतात
जातात जेन्ना तुमी चार्ज करतात यू आर अकाउंटेबल रायट सो जाल्ल्यान जेन्ना प्रायवेट एडमिनिस्ट्रेशन तुमकां किंवा मॅनेजमेंट जेन्ना टीचर दितले दे वील गिव यू द बेस्ट टीचर कित्याक ते टीचर सर्वायवूच जावपाना जर ते भुरगे सॅटिस्फायड नात तर फीडबॅक वायट वतलो आनी फीडबॅक वायट गेलो टीचर सर्वायव जावपाचे नात सो जाल्ल्यान म्हाका दिसता एज्युकेशनाक प्रायवेटायझेशन जावपाची खूब गरज आसा ऑन अ बीग स्केल आणि हे कशा रितीन जाता आतां तुमी पळयतात कशे इंजिनियरिंग कॉलेज जे आतां आयल्यात ते कशा रितीन परफॉर्म करतात हय फॉर एग्जाम्पल तुमी बिट्स पिलानी घेतले किंवा मणिपाल घेतले किंवा SRM सारखे इन्स्टिट्यूट घेतल्यो ते जरी चार्ज करतात दे डू जस्टीस दे आर फार बेटर देन द गव्हर्नमेंट सारखे हे डायरेक्टली इंडस्ट्रीक लागीं असल्या कारणान तांचे डिमांडूय तांकां रोखडे कळटा डेफिनेटली आनी तांचो एप्रोच IIT भशेन आसा ते दर वर्सा सिलेबस चेंज करतात इलेक्टिव्स ऑफर करतात इंडस्ट्रीन कितें चलता ते शिकयतात डायरेक्टली सो दे आर एबल टू मेंटेन द स्टँडर्ड आनी जेन्ना पर्यंत तुमी स्टँडर्ड मेंटेन करतात ती इन्स्टिट्यूट चलतली ओके सर म्हणजे हो हे तुमचे फील्ड हे केवळ तुमचे प्रोफेशन न्ही हो तुमचो ध्यास हे तुमचें मिशन आनी म्हाका दिसता तुमी पयली पासून अशें हे केलां की प्रत्येक वर्सा जी संख्या आसा भुरग्यांची IITक वचपाची ती वाडत वतली आनी ती तुमची वाडत गेल्या ना तुमी टू बी फ्रँक हांव बॉदर्ड ना ताजे बद्दल हांवें तुमकां सांगिल्ल्या भशेन आय एम नॉट हियर टू सेंड पीपल टू IIT ऑर बिट्स ऑर NIT म्हजी एम आसा की प्रत्येक भुरग्यान कॉन्सेप्च्युअल शिकपाक जाय ताजी लेवल वाडोवपाक जाय फायनली तुमकां कितें मेळटलें तर तुमची डेस्टिनी आतां बरेचशे जाणां फ्रस्ट्रेट जातात म्हजे फ्रेंड्स अरे आमी बाकीच्या स्टेटां भशेन रँक कितें हाडपाक शकनात 100 200 इट इज नॉट फिजिबल हांवें सांगलें तुमकां रिजन पूण जेन्ना पर्यंत हांव म्हजी भुरग्यांची लेवल जेन्ना ते म्हजे कडेन आयिल्ले तांची लेवल इतली आशिल्ली आतां इतली आसा ताजी सॅटिस्फॅक्शन म्हाका मेळटलें आय वील नॉट केअर अबाउट हाऊ मेनी पीपल एंटर टू IIT बिट्स ऑर NIT फायन सो दॅट्स फायनली इम्पॉर्टंट आसा कित्याक भुरग्याक जर आमी कॉन्सेप्ट दिले तांकां स्ट्रॉंग केलें तांकां इंट्रस्ट हाडलो इफ यू कीप देम अवे फ्रॉम द डिस्ट्रॅक्शन्स तें आमचें सक्सेस आसा भुरगीं बरेंच करतले मागीर ओके सर तुम्ही हांगा आयले आनी विस्तारान ह्या विशीं म्हायती दिली कारण तुम्ही जो विचार मांडलो तो सगळ्यांनी आपणावपाची गरज आसा भुरग्यांनी न्हय पालकांनी न्हय तर टिचरांनी मार्क्सा फाटल्यान धांवच्या पेक्षा ताका भुरग्याक कितलें समजलां हाचेर जर भर दिलो जाल्यार खूब शिक्षण क्षेत्रांत एक वेगळ्या तरेन क्रांती जातली अशें म्हणपाक हरकत ना सर तुम्ही हांगा आयले आनी विस्तारान म्हायती दिली त्या खातीर प्रुडंटच्या वतीन तुमचें देव बरें करूं माय प्लेजर थँक्यू हे आशिल्ले व्यंकटेश प्रभुदेसाय सगळे वेगवेगळे कॉम्पिटेटीव एग्जाम आनी शिक्षण कशें घेवचें ह्या विशीं त्यांनी मोलादीक म्हायती दिली तुमकांय वेगळे रिसोर्स पर्सन सुचोवपाचें आसा जाल्यार मुजरत आमकां ईमेल करात पळयत रावात प्रुडंट